हॅलो वासंती, येंगो तुमगेलो शिरोडेचो भाऊ काका म्हणून आमच्या शेतकारांच्या फाटल्यानू लागला मुगो. हय तूं नुकळो काल शिरोड्या कार्यक्रम आशिल्लो पळय न्हू, तेन्ना तेणें भाशणान शेतकाऱ्यांक धमकीच दिल्या, तुमी जर शेत रोयना जाल्यार तुमी गुन्हेगार, तुमी शेत रोयना जाल्यार तुमगेली जमीनूच सरकार ताब्यान घेता म्हणून. म्हाका एक सांगो, इतलीं वर्सां लोक बोबो मारता खाणीवाले, आमचे कडेन हेंचे कडेन जायना जाल्यार तुमी सरकार ताब्यान घेया म्हणून, त्यो तुमचे कडेन घेवपाक जायना आनी तुमी आमच्यो जमनी आतां इतल्यो पडींग उरल्या म्हणून ताब्यान घेवंक सोदता. मोव आसा तो घंटा गो मालकी येता न्हू. ना 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 तुम्ही मिनेरांक बी भिता जाणा गो, पूण तुमकां सांगता आमच्या शेतकारांच्या बी वाटेक व्हो नाका तुमी. आमी मुणकार जायत, भाटकारांच्यो जमनी आमचे कडेन आहा, पूण भाटकारांनी आपल्या बापायले तकले मारून हाडून आयिल्ल्यो. हय ते चुकोवन ते गोश्टून कितें तरी आपली नांवां लावन ते भाटकार जाले, आमी मुणकार उरले. आसूं, पूण आमी कसयता न्हू जमीन. आतां तुका सांगता, आतां भाऊक कितें सांग जाणा मुगो, हो इडियो तुका जमता धाडस आहा जाल्यार तूं भाऊक सांग, नाल्यार मुगो इडियो धाड. भाऊक कितें सांग शिरोडेच्या भाऊक, की ह्यो जमनी पडींग कित्याक उरल्यो, कारण कितें तें पयलीं सोदून काड म्हणून. आनी भाऊक जर खबर ना, भाऊ शिक्षणाचो मंत्री आशिल्लो न्हू गो, ताका शेताचें खबर ना. तें उकल्ली जी पण लायले ताळ्याक अशें आमी इस्वजीत काका बी नेट मारता म्हणून तोय मारून मोकळो जाला. ताका कितें सांग जाणा, ही शेतां पडींग उरपाक कारणीभूत कोण सांग, तुमी राजकारणी जबाबदार. कशें म्हणजे, इतलीं वर्सां आतां तुमी शेतीचेर बरी पॉलिसी करपाक जाय आशिल्ली, तेन्ना तुमी न्हिदलेले, तेन्ना तुमी बाकीचे लुटूंक पडलेले मुगो, ह्यो जमनी खा त्यो जमनी खा म्हणून. आतां मुख्यमंत्र्याक ह्या सायडी बसोवची पडली मुगो, कोणे कोणे लुटले तें पळोवपाक. हय ते तुमी पयले गुन्हेगार, कारण शेतां पडींग उरल्याचें कारण कितें जाणा, ती शेतांनी पयलीं गोरवां बिरवां घेवन आमी जोतां बी बांदतालीं आनी कसयतालीं न्ही, त्यो आतां वाटोच लोकांनी बंद केल्या. हय आतां लोक खंय मेळटा गो, मानाय मेळटा, गोरवां आहा, गोरवां हें जोत बांदपी लोक आहा. आतां मिशिनाचेर न्हू, आतां मिशिनान जर शेतान हाडटलो जाल्यार तकलेर मारून हाडपाची ती. त्या खातीर वाट जाय रस्ते करूंक जाय. सो तुमी आतां सरकारान मुगो पयलीं कायदो करूंक जाय, ज्या ज्या जाग्यार शेत आहा थंय रस्तो पावोवं जाय म्हणून. हय कायदो केलो जाल्यार लोकांक वाट दिवची पडटली आनी थंय मिशिनां पावतलीं. मिशिनां पावोवंक जायी, लायट पावोवंक जायी, उदक काडूं नाका, तळयो काडपाक लागून मिशिनां पावोवं नाका. ते पयलीं कायदे करा आनी मागीर आमी जर रोयना शेतकार जाल्यार मागीर तुमगेलो कायदो करून आमची जमीन खाया म्हणून तुमी. हय वगीत मेळटा म्हणून तुमी कितें आमकां भिश्टो नाका, आमकां धमक्यो दिवं नाका. आमी शेतकार भिवपी न्हू, कळ्ळें मुगो. भाऊक सांग दाखयता. आनी गुन्हेगार कोण जाणा, तुमी ज्या लोकांनी जमनी खाल्ल्या लोकांच्यो ते गुन्हेगार, तुळजां कुसयल्या ते गुन्हेगार. तुका तर सामकेंच जाय न्हू, आमगेली वळवय पंचायत तितून स्वयंपूर्ण मित्र येयल्लो तेन्ना ताका हांवें वचोन सांगलेलें, जाय जाल्यार विचार म्हणून सांग, मुख्यमंत्र्याकूय व्हिडियो धाड, भाऊकूय धाड. हय येता मुगो, आमी येता, आमी शेतकार रावून सांगता हें अशें अशें आसा म्हणून. कायदे करा आनी मागीर आमकां धमक्यो दिवपाच्यो गरिबांक पळय त्यो मागीर दिया. मोव आसा त्यो खणो नाका. हय गोंयचो शेतकार हो, हे भायले हांगा येवन ते हडप केल्ले हेज्यो कोमुलदाच्यो जमनी न्हू ह्यो, आमच्यो जाणटेल्यांच्यो कसयल्ल्यो जमनी त्यो आमी तुमकां बेश्ट्यो दिवचे ना. पयलीं ते कायदे करा आनी मागीर कायद्याच्यो गजाली उलया. व्हिडियो धाड दाखयता भाऊक.